उभी राहूया. देवाची वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशलकाय सोदोस म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोण. तुज्या ओची दोंगराची धुयेन म्हाका वाट दाखय. देवाची वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशलकाय सोदोस म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेन माये मोगाचो येवकार. आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूचे आप परगोटणेची दबाजीक परब करता. आयचो विशय देवान शिटकायले वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू न्हयच फकत जुदेवांचो सोडवणदार, पूण तो सगळे संवसाराचो आनी मनीसकुळाचो सोडवणदार म्हूण आयची ही परब आमकां उगडास करता. परंपरा आमकां सांगता ते प्रमाणे ते उदेंतीचे विद्वान हेरोद पातशायाच्या सांगण्या प्रमाणे चलनात, पूण आपल्या देशांत परत येवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसरी वाट घेतात. अशें करून देवाचे वाटेन चलूंक आमकां ते बरी देख जातात. आयची ही दबाजीक परब समोरमतना देव आमकां दाखयता ते वाटेन सदांच चलूंक बापाची कृपा मागुया. हे मीस भेटयता दिनवासनेच्या मनान आपल्या काजाराची 25 वर्सां समोरुमतात. विन्संट आनी आंतोनिएता नरोने देवान तांकां 25 वर्सांचो सांगात दिला. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. सदांच देवाची बेसांवां तांचेर पडूं. देवाचे कृपेन, देवाच्या मोगान हो कुटुंब वाडूंक आमी मागुया. जायते पावटी देव आपणाकूच आमकां उगडटा, पूण हे देवाक वळखूंक आमी विसरता. ह्या देवाची परगोटणी आमी मानून घेवंक फाटीं रावता. ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुती गुलो मारून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून ताणून उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. Krista kakutkku, Krista kakutkku. Somia
मोहिमान देवा सोडगी आणि शांतीताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका भाकांड मोहिमान देवा स्वर्गी आणि शांतीताच्या इस्ता संसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत को तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी वावरतान ओळखून पावल्या तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमीन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ पोरजोलीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोक विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वास्पराची मोहिमा पोरजोलता. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता देवाची मोहिमा तुजेर वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोभोंवती फिरोय सोभोंवती पळे एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात पयस सत्यान येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्यो धुवो हातार दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरजोलीत जातलीं. होय तुजें कालीज दादोशी जातलें तर तुजे उंटेंत सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेस्काय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव बरोवन हिंडांनी येतली उंटां मिडियानाची आनी एफाची इश्पा भायर खोरां शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. देवाचें उतोरें. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब.
तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सगळीं राष्ट्रां ताच्या काळार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती चोंद्रीम आसो सोर्यान शेकान शेक ती सोंपतली तोखतली एका दोर्या तान दुसऱ्या दोर्या पोरयान न्हंयच देगेर तावन प्रिथुमेचे शिमा पोरयान ताची राजवट चलतली सबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सगळीं राष्ट्रां तार्सिसाचे आनी दिपा झुंव्यांचे राजा आपलो राजदोन घेवन ताचेशी येतली ताका दाना कानिको घेवन पावतले आराब्याचे आनी इथिओपियाचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां उलो मारतल्यांक गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिरांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो सबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां भाग्योंत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो देवान तुमकां फुक्याचे देणे दवरला तें तुमकां पावचे म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीन केला म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या हे गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागिवंत धर्मदुताक आनी प्रवाद्याक ताची ओळख दिल्या म्हणजे शिव वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभवात्यांक तेंच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेन तांकां वांटो आसा देवाचें उतोरें देवाची वडपकार उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोम्याचे नखेत्र उदेल्ले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालें समेस्त मुखेल यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो जुदेयाच्या बेतलहेमांत कित्याक बाखणारान अशें बरयलो दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं
कित्याक तुजे थावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इज्रायल पोरजेक गोंवड्या पोरी चोरयतलो. तेदना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून केद्र केदना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन ताचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटाना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें ते नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका हीं दानां समोर पिलीं, भांगर, दूंप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचोना जावन देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सोम्या जेजूचे आप परगोटणेची दबाजीक परब समोरमता. दुसरे भाशेन एपिफनी ऑफ द लॉर्ड आनी दुसरे भाशेन तेग राजांची परब. आनी ही परब आमकां कितें कुणायता? देव आपुणूच आपणाक उगडटा, आपुणूच बाकीत कोत्ता. एपिफनी म्हणल्यार उलो सादयता, जें लिपून आसलें तें उद्गारता, जें कळोवंक जाय तें स्पश्टपणी उगडापें करून सगल्यांक सांगता. आनी आयचो हो दीस देव आपूण आपणाकूच सगल्या संवसाराक उगडटा, आपणाकूच सगल्या संवसाराक परगडटा. आनी आमी म्हणटा ह्या 3 राजांची परब. ही परब समोरमताना 3च आसले काय ते? 3 राजा काय ते? जायते आमचे मदें ट्रेडिशन्स आसा, जायते आमचे मदें जाणारांनी जायतें बरोवन दवरलेलें आसा. अशेंच हेनरी वॅन हाणें 1895 ह्या वर्सा एक काणी बरयली आनी ह्या काणयेचें नांव दी अदर वायज मॅन. आनी ताणें तातूंत आनी एकट्या विद्वानाची खबर सांगली. हांवें जाणो ह्या 3 विद्वानांक नांवां दिल्या, गॅस्पर, मेल्कियर आनी बाल्ताजार. आनी हेनरी वॅन आपल्या हे काणयेन आर्ताबान आनी एकटो विद्वान हाची खबर सांगता. पूण तो हांचे बरोबर येयना. ताची काणी अशी सुरू जाता. तो हांचे बरोबर येवचो आसलो तेन्ना ताका हें चुकता. कॅरावॅन आमी म्हणटा, कॅरावॅन हो तांचो पिंड, हो तांचो जोमो भायर सरता. आर्ताबानाक उशीर जाता आनी तांचे उपरांत तो भायर सरता. आनी ताणें आपणाच्या वाटेंतल्यान जेजूक हो सोडवणाराक दानां घेतलोलीं मोलादीक. आनी ताणें भांगर, दूप आनी गोंदरोस हाचे बदलेक मोतयां, माणकां घेतलोलीं, डायमंड्स एंड पर्ल्स. आनी तो हीं दानां घेवन भायर सरता. पूण तो उशीर पावता. जेन्ना तो पावता तेन्ना बेतलेहेमाक जायतो बोवाळ जातालो. थंय राजान भुरग्यांक मारूंक आदेश केल्लो आनी सैनीक भुरग्यांक मारताले तेन्ना आर्ताबान थंय पावता. आनी थंय एका भुरग्याक साल्वार करूंक आपलें एक दान तो दिता.
एक मोती तो दिता. उपरांत जायतीं वर्सां तो जेजूक सोदूंक भोंवता. त्या राजाक तो सोदीत भोंवता, कित्याक आमी जाणा जेजू सगल्याक भोंवतालो. ह्या सोडवणाराक सोदूंक ताणें 30 वर्सां पासून सोदलो. आनी ताचे उपरांत आर्ताबानाक परत आपलें दान दिवचें पडटा. जायते फावट दुसऱ्यांक गोरजेवंतांक पावतालो देखून एक मोती ताणें थंयच ओगडायलें वो दिलें. आनी शेकी जेन्ना बोवाळ जातालो नाजारेतच्या जेजूक खुर्सार मारूंक ताणें व्हेल्लो, तेन्ना आर्ताबान परत थंय पावता. सोडवणाराक सोडूंक तो पावता. पूण तो पावचे आदीं ताका परतून आनी एकटो गोरजेवंत सांपडटा आनी परतून ताका आपलें निमाणें दान मोती दिवचें पडटा. अ डायमंड रुबी तो दिता. आनी ही सगलीं दानां दिल्या उपरांत ते निमाणें मोती लेगून दिल्या उपरांत गोड गोड माता आनी जमीन हालता. तो वेळ जेन्ना सोडवंडार आपलो प्राण खुर्सार सोडटा. आनी ह्या भुंयकांपान आर्ताबानाचेर एक फातर पडटा आनी तो थंयच सोंपता. आनी हो ताचो आत्मो जेन्ना वयर वेता तेन्ना आर्ताबानाक देव विचारता, तुवें आपणाक दानां दिलीं देखून तुका हांव दिनवाशी. आनी आर्ताबान म्हणटा, हांवें तुका केन्ना दिलीं? तुका दिवचीं आसलीं तीं हांवें सगलीं ओगडायलीं. आनी तेन्ना देव ताका सांगता, जें गोरजेवताक तुवें केलें तें म्हाका केलें. जें ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें केलें तें म्हाका तुवें केलें. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमी ही परब समरमताना आयचीं वाचपां आमकां हेच दिशेन संदेश दिता. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आमकां हे पोरबे विशीं ह्या विद्वाना विशीं आदेश कोत्ता आनी आमकां सांगता, उदेंती तावन हे विद्वान येतोले आनी ही उदेंत हुंयची जावं मिद्यानाचें, एफेसाचें, शिबा तावन आनी कितें हाडटले? भांगार, धूप हे वस्तू घेवन ते देवाक भेटूंक येतले. ह्यो पयलेंच इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें आतां शाटी पावता जेजूच्या जल्मांत. आयचो जाबाब आमी म्हणटा, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देव आपणाकूच परगोडटा तेन्ना कोणाक परगोडटा काय? फकत जुदेवांक? देव परगोडटा जाल्यार आख्ख्या संवसाराक. देव सोडवण घेवन येयला जाल्यार आख्ख्या संवसाराक. देखून जुदेवां मदले ताका भेटूंक येवंक ना, पूण उदेंती तावन म्हळ्यार आख्खो संवसार भर ताका भेटूंक आयले. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. आनी हें म्हणटा आसतना ह्या स्तोत्रान अशें म्हणलां, उदेंती तावन राजा तुका भेटूंक येतले. देखून आमी म्हणटा जे जेजूक भेटूंक आयिल्ले ते राजा आसतले. दे मस्ट बी द किंग्स. ताका लागून आमी राजांची परब, रायांची परब करता, तेग राजांची परब. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक बरोवन भाग्योन पावलू सांगता, ही देवान सोडवण भासायल्या ती सगल्या संवसाराक युनिवर्सल साल्वेशन. सगल्या संवसाराक ही सोडवण जेजू घेवन आयला. जिजस क्रायस्ट द युनिवर्सल सेवियर. आयच्या शुभ वर्तमानान हो राजा जो जल्मला ताका भेटूंक कोण आयले काय? आयच्या ह्या वाचपान आमकां मेळटा 3 राजा अशें म्हणूंक ना आनी 3ूय म्हणूंक ना. हांगा म्हणलां
कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले. त्या काळार ते एकटो व दोग जाण भोंवन आसले. खूंय प्रवास कोत्ता जाल्यार एक जोम्यान ते वेताले आनी हे विद्वान उदेन दिगतावन आयिल्ले. ते एकटो येवंक नासतले. तांच्या सांगाता तांचो एक जोमोय आसतलो. आमी तो 3 जाण म्हणटा जाल्यार 3 जाणांचो 3 जोमे वो तांचे बरोबर आनिकूय कोण आसले आसतले. जायत घोडे ओस्तोरी आसली आसतली. कित्याक आमी पळयता शिबा तावन जी राणी आयिल्ली भेटूंक सोलोमोनाक, त्या काळार घोडे ओस्तोऱ्योय भेटूंक वेताल्यो, जाणवाय घेवंक येताल्यो. जायत घोडे ह्या विद्वाना बरोबर ओस्तोऱ्योय आसल्यो. आनी एक जोमो कसो ते जेसूक भेटूंक आयले. 3 जाण घोडे न्हू आसले, जायते विद्वान आसले आसतले. पूण आमी 3 कित्याक म्हणटा? कित्याक 3 दानां ताणें हाडलोलीं. आनी ती म्हळ्यार खुणावपाक भांगार, दूंप आनी गोंदरोस. आनी ही दानां तांणी आपल्या जाणवायेन भरून हाडलोलीं खुणावंक. भांगार खुणावंक तो राजा. एका राजाक फावो तें दान भांगार सगळ्यान मोलादीक, द मोस्ट प्रेशस ऑन अर्थ गोल्ड. एका राजाक फावो तें दान. धूंप फकत देवाक भेटयतात. फ्रँकन्सन्स देवाक अर्पितात. त्या काळार फकत देवाक तो भेटयल्लो. देव मंदिरान जेन्ना भेटोवणी जाताली तेन्ना देवाक धूंप उबारताले. कित्याक धुंपाचो जो धुंवर आसता तो सकला देवना, तो उंच वयर वेता. आनी ह्या धुंवरा बरोबर आमची मागणी आमी देवाक उबारता. तर हो धूंप भेटयलो जेसूक, खुणावंक जेसू देव. आनी गोंदरोस मर हो भेटयलो खुणावंक हो एक मनीस. मनशा रुपान देव आमचे मदें जल्मला. आडमासान आमचे मदें तो हाजीर जाला. खुणावंक ताचें मनशापण देखून हो गोंदरोस ते भेटयतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या देवाचे आप परगोडणेचे परबे दिसा आमच्या जिवितान आमी कसलो संदेश घेवया? हीच दानां आमी घेवया. भांगार म्हज्या जिवितान सगळ्यान मोलादीक कितें? म्हज्या जिवितांतलें भांगार खंय आसा? अशें म्हणटा, योर हार्ट वील बी वे योर ट्रेजर इज. तुजें काळीज आसतलें, तुजें मन खंय आसा त्या प्रमाणें. तुजें दान, तुजें मोलादीक जिवितान कितें? तुज्या जिवितान मोलादीक देव जाल्यार देवाचेर तुजें काळीज आसतलें. तुज्या जिवितान मोलादीक तुजें घर जाल्यार तुज्या घराचेर तुजें काळीज आसतलें. तुज्या जिवितान मोलादीक पयशे जाल्यार पयशांचेर तुजें काळीज आसतलें. तुजें काळीज तुज्या जिवितान मोलादीक जोडटी पदवी मान जाल्यार ह्या पदवेचेर तुजें काळीज आसतलें. तर तूं देवाक कितें भेटयताय? तुजें भांगार, तुज्या जिवितान मोलादीक कितें तें तूं जेजूक भेटोवंक तयार आसाय? धूंप देवाक उबारता आमची मागणी, आमचे आवंडे, आमच्यो गरजो. देवा लागीं तुजो संबंद कसो आसा काय? ह्या देवा लागीं तूं जोडलेलो आसा काय? आर यू कनेक्टेड टू युअर गॉड? धुंपा वरी तुजी मागणी, तुजे आवंडे देवाक पावता काय? तर तूं देवाक जोडलेलो जाव. बी कनेक्टेड टू गॉड लायक दीस फ्रँकन्सन्स. आनी मर आमी आमचें मनशापण, आमची असोकताय ओळखून घेवंक गरज. वी नीड टू रियलायज आवर विकनस.
आमी ह्या संवसारान सगळें जोडूंक येवंक ना. आमी ह्या संवसारान आसा आमच्या देवाक ओळखूंक, ताचो मोग करूंक आनी शेकी ताचेशी परत वचूंक. तर हांव ह्या संवसारान जियेता आसतना म्हजी असोकताय हांवें मानून घेवंक गरज. हांव मनशा सैमाचो, हांव हुस्कोत, हांव चुकता. देखून देवाची म्हाका गरज. आय नीड माय गॉड. म्हाका म्हज्या देवाची गरज. म्हज्या देवा विणें हांवें कांयच करूंक जायना हें आमी ओळखूंक गरज. न्हय म्हूण हांव म्हजेच पदवेन म्हजीच बोडाय दाखोवपी मनीस जावंक हांवें फावो न्हय. कित्याक एक ना एक दीस हांवूय फोंडांत बेतलों. तर आमी कुरपा मागुया ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जो जेजू ह्या आल्तारार येता, आपणाकूच तो परगट्टा, आपणाकूच तो आमकां भेटोवन दिता. त्याच जेजूची कुरपा मागुया. सोम्या, म्हज्या जिवितांत तूं यो, म्हाका तुजी वळख दी. त्या विद्वाना परी तुजी जाणवाय म्हाका दी, तुजी वळख म्हाका दी. आनी ही वळख घेतल्या उपरांत तुका भेटोवंक म्हज्या जिवितांतलें भांगार, तुजे लागीं जोडूंक म्हज्या जिवितांतलो धूप आनी ओळखून घेवंक म्हजी असोकताय म्हाका तुजे कुरपेन बोर. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सोबवलो, आंकवार मरीत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घेतलेले पोरजेक देवाचे वाटेन चलोवचे खातीर आपूण आपली खासगे जिवितांत वावरून मागण्या आनी देवाचे उतरा वरवीं तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोड मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. वेंचणुक्यो जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी दर एका नागरिकाक सोतेन आनी नितीन आपल्या अंतस्कणा प्रमाणे देवाच्यो वाटो सोदून काडूंक सोंपेपण फावो केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे गोराबे मोगाची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मदें मोगाचे बांदपास ओदीक आनी ओदीक गोड जावन आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो आज्ञा सदांच पाळल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी जियेताव तो भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक दिवंक आमी सगळीं वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव काकुत्सार बापा, तुज्या पोरजेच्या नांवान केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
망하기는 Aku sungsar selesai Amci kalsa tu kasai Kushi walaupun dita tuka Amci kalsa tu bartang तुझ्या मोगा आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगा आवडेता उबी रावया म्हज्या भयणी बाबांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार दुंप आनी गोंदरोस घेवन येवंक नाव बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाखाचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखतांव ताचें बलिदान करतांव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेतांव तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात इबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयवशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उगटें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांक उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सोयबान दिश्टी पडलो ताचें अर्पण परजोडलें आनी ताणें आमचें सोयंब नोबें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या स दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Dolbarancho सर्वेस्पर्तो स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोयीसू सर्वेस्पराचे नावी येतात आकासूय उंचुर्गी तुका सोयीसूय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेल कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन मागता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो जल्म दीस समोर उमतात, खाजाराचो दीस समोर उमतात, तांचे पासत मागता. खेरीत भाशेन विन्संट आनी आंतोनी येता, हांचे पासत आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दुता, भाग्योन जुजे वाज. आनी चोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आपणाकूच परगटलो, आमकां आपली वळख दिली आनी आमकां मागणें शिकयलें. तेंच मागणें भावार्थान आमी उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. तुमचेही सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची इश्टले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची इश्टले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची इश्टले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesu roka swój kutem 모두 송이 뚝하나 모르바이치 모토나 아무루 소르기체 갈사 두카 자꾸 누북 쫓나 दुखा पिऊन तान वाटा दुसरी आशा ना जाता मोगोरतून जेसू मोगा दुखा जाकून बुक चोटा दुखा पिऊन तान वाटा दुसरी आशा ना जाता मोगोरतून जेसू मोगा Jesu tu mozo विश्वास आत्म्याचो आवडो दुखा दुखांनी सोदता काळजान सुस्कारून रावता दुखा जाकून बूक चोडटा दुखा पिऊन तान वाटा दुसरी आशा ना जाता मोगोरतून जेसू मोगा दुखा जाकून बूक चोडटा दुखा पिऊन तान वाटा दुसरी आशा ना जाता मोगोरतून जेसू मोगा आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणी मोगाळाची जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाचेर आसाय म्हूण हांव सत बांदतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हणसोच म्हूण हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमीन प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यात
तेच पोरी जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी आमच्या भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोणान सुकेस जावन तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. छे बसूया. गेल्ल्या सातोड्यान वेगवेगळ्या वाड्यांनी नातालांची कार्यावळ करून जेजूच्या जल्माची खुशालकाय आमी समरंबली. फुडाकार घेतोल्यांक आनी आदार दितोल्यांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवारा इगोर्जेची सफाई करूंक सकाळीं 9:15 वाजता रातवाडो आनी रावोरा ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां. गेल्ल्या आयताराक धोर्मदान जालां 52,860. आयज फिरगोज गवळीक सोबेच्या वांगड्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता रोजरी हॉलांत. पयलो कुमन्यांव घेतोल्या भुरग्यांक जानेराचे 3 तावन 6 पर्यंत सांजेचे 4 ते 5:30 वाजता इगोर्जेन लागशिल्ली तयारी आसतली. फुडल्या सोनवारा जानेराचे 8 इगोर्जेन 6 वाजता आयताराच्या मिसाची मांडावळ करूंक बुतिकास वाड्यांतलीं भाव भयणां. फुडल्या आयतारा जानेराचे 9 मिसाचो वेळ आनी मांडावळ करूंक हे पोरी. 6 वाजता फर्स्ट दाडयो, 7:15 सेकंड दांडो, 9 संदेशकारां, 8:30 इंग्लीश भाशेन मीस कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान आनी 8:30 कोंकणी भाशेन रोजरी हॉलान. फुडल्या आयतारा आमच्या भुरग्यांचो कुमन्यांव देखून इगोर्जेन 8:30 आनी 9:15 वरांचेर मीस आसचें ना. ताचे बदलेक 8:30 मीस आमी रोजरी हॉलांत करतले. कित्याक 9 वरांचेर इगोर्जेन पयल्या भुरग्यांचो कुमन्यांव जातलो. देखून 9:15 वाजता तें मीस आसचें ना. 8:30 मीस इस्कॉलाच्या हॉलांत. Confraria de Nossa Senhora de Bom Pardo कळोवंक मागता की बॉम पार्ड सायबिणीची परब आमचे इगोर्जेंत ह्या म्हयन्याचे 23 माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. ह्या म्हयन्याच्या 13 दोनपारच्या 12:30 वाजता. नोवेना 14 ते 22 सकाळीं 7:15 वाजताच्या मिसार. कोणाकूय इंतेसांवां व दुडवांचो आदार दिवंक खोशी तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसान हाडून दिवचे. खाजार जावं फुडें सरल्यान बॉनी डिसुझा, आंकवारपूत जुझे सौझा आनी मिकायला गोम्स रावता कोलंबा रिवोना आनी स्टेफी कोलासो, आंकवारदू रोझारियो कोलासो आनी क्रिस्टिना सेवेरिना गोम्स रावता फिरगुलें नावेलीं. सेल्सो फेर्नांडीस, आंकवारपूत आल्बिनो फेर्नांडीस आनी लुसियाना बारेटो रावता रातवाडो नावेलीं आनी रोजबेल दिआब्रियो, आंकवारदू मिकायल आनी शीला दिआब्रियो रावता वसई मुंबय. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार कोळीत करून दिवचो कायदो आसा. हांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सव्यासूं हंसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. हॅपी फिस्ट. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां
देवा शांतीन बाई सोडून घरा वेता Alleluia, 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 Alleluia. एकटाय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एकाच ताळ्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांत आतां कुशल काळजान देवा शांतीन बाय सोडून घरा वेता Alleluia, 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 Alleluia.